मोगाच्यानो म्हजें नांव फादर आयवन मार्ता. आज हांगासर ह्या उर्वा फिरगजेच्या हॉलांत क्रुसाचें प्रदर्शन आनी मोरये मायेचें प्रदर्शन आमी आसा केलां. एका क्रिस्तावाक क्रुसांतावन पयस करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमचे खातीर क्रुसार ताणें प्राण केलो, आमकां पातकांतल्यान सोडयलें आनी अशें नवें जिवीत ताणें आमकां दिलां. जेजू क्रिस्तान म्हणा, तुजो कुरीस घे आनी म्हजो पाटलाव कर. हर एका मनशाच्या जिवितांत एक कुरीस आसात. कश्ट जावन आसात आमचे कुरीस, पिडाशिडा जावन आसात आमचे कुरीस. आनी ह्या करेजमाच्या काळार, ह्या प्राजिताच्या काळार आमचे ते कश्ट आमी स्विकार करन हो कुरीस व्हावंक आनी सर पातकांतून पयस वचूंक तसो जेजू क्रिस्त आमकां आपोवणें दिता. ह्या प्राजिताच्या काळार एक आत्मीक कार्य जावन ह्या फिरगजेंत, ह्या हॉलांत आमी क्रुसाचें प्रदर्शन आनी मोरये मायेचें प्रदर्शन मांडून हाडलां. 500च्या की 6 विन्यासाचे कुरीस हांगासर आसात. हांगासर क्रुसाचे विविध भाग म्हळ्यार द एनाटॉमी ऑफ द क्रॉस, द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द क्रॉस यू वील कम टू नो. दुसऱ्या डिनॉमिनेशन क्रिस्ती पंगडांनी उपयोग करचे कुरीस हांगासर आसात. दुसऱ्या आकृतीचे कुरीस, आतां उदाहरण एक सांगचें जाल्यार सा पेद्रूचो कुरीस कित्याक उलटो, सा फिलिपाचो कुरीस कित्याक दाव्या कुशीक बाग्गाला, नाजाल्यार सा आंद्रूचो कुरीस एक्स शेपेर कित्याक आसा, सा आंतोनी इजिप्ताचो तसो कुरीस टी शेपार कित्याक आसा, हें पुरो एक्सप्लेनेशन हांगा आसात. आनी हांवें ताचे सांगात मोरयेचें प्रदर्शनी मांडून हाडलां. विविध तरांची विन्यासांची कोंतां, बेंतिण्यो, आर्लुक्यो, इमाज्यो, आर्टिफॅक्ट्स हें पुरा आनी लिटरेचर हें पुरा मोरयेच्या प्रदर्शनांत पळोवंक मेळटा. ह्यो वस्तू पुरा हांवें कलेक्ट केल्ल्यो फाटल्या 2-3 वर्सांत तावन, दुसऱ्या गांवांत तावन, दुसऱ्या संस्कृती तावन, दुसऱ्या लोकांत तावन आनी तशेंच दुसऱ्या आंगडी वचून हांवें हे कुरीस पुरा कलेक्ट केल्यात. हें पळयल्ल्या वरवीं आमच्या ह्या प्राजिताच्या काळार एक आत्मीक मुवमेंट या आत्मीक एक्टिविटी केल्ल्या बरी जातलें आनी हाचे वरवीं आमकां एक इल्लोसो आत्मीक फायदो मेळटलो. त्या एका उद्देशान हांवें एक क्रुसाचें एक प्रदर्शन मांडून हाडलां. देव बरें करूं.